70 पालीच्या घाणवट वाड्यावेल्यो बायलो उदक मेळना म्हणून पीडब्ल्यूडीच्या ऑफिसाचेर मोर्चा घेवन पावली। वाड्यार फक्त वरभरूच उदक येता आनी तें बी खोदूळ म्हणून बायलो चाळवल्यो। गांवांतले पीडब्ल्यूडीचे ऑपरेटर खंय बायलांक शापोता सांगतात, उदक सारकें सोडिनात। एकलो ऑपरेटर खंय उदक जाय जाल्यार बियरीची बाटली मागता। बुधवारा पाली घाणवट वाड्यावेल्यो ह्यो बायलो वाळपय पीडब्ल्यूडीच्या ऑफिसाचेर मोर्चा घेवन पावल्यो। तांकां उदकूच मेळना। गांवचो लायन ऑपरेटर उदक जाय जाल्यार खंय बियर मागता। पाणी आमी सांगूंक गेलो तो म्हणलो काशिनाथ काय बियर दी एक बियर दी पाणी सोडटा। हो बियर दिवंक ना ताका न्हू, पाणी सोडूंक ना, पाणी मेळना, हे एरियाकच पाणी ना। त्याच्या पयलीं तो युरियाचो आसलो न्हू, तेन्ना पाणी आमकां बरें मेळ्ळा, तो बरें सोडी पाणी। त्या भुरग्यांक त्या विराट कान धांवून येयलो जगाडली। आनी आता कितलो म्हयनो जालो? आता आमकां म्हयनो जालोच, म्हयनो तो गेल्या तो भुरगो ते पासून पाणी ना आमकां। वाड्यार एक वर सुद्धा उदक सारकें येना आनी वरभर उदक आयलें जाल्यार तें बी खोदूळ। आणि जो पाणी एकच तास पासून सोडिना सारको आमकां। एक टाइम सोडटा एक टाइम मातसा तें खुदू भरता मातसो गेलें पाणी आनी सांजचे ते फायना सांजचे सकाळी ते बी कशें वचून हाडचें पडटा। ते सांगचें पडलें ना तुमकां, वाल बंद करून ठेयता न्हू, उदक मागीर ना न्हू हेवटेन गानोटी, मागीर तांकां वचून हाडचें पडटा, मागीर ते ओपन करता वाल मागीर। आनी तो म्हणटा कितें ताका हेजूच ना आसतली वाल हें करूच्या। गांवांत 2 टायम 2 वरां तरी उदक दिवचें म्हूण गांवचो लोक मागता। आमकां आतां 2 टायम उदक जाय, 2 तास, 8 ते 10:30 म्हणसर आनी 5:30 ते 7:30 म्हणसर उदक टायमार अशें मेळो जाय। उदक बी तें बी आमकां आतां सद्या ताका वचून हाडचो पडना जायना आमकां। आतां सद्या तुमकां कितले खंयच्या टायमार येता उदक? उदक संग येता, संग येयले 7 जावच्या पयलीं बंद उदक, वयर पावत ना उदक। निवळ आसता उदक खोदूळ एक अर्द वर जर एक वर खोदूळ गेले तर उदक निवळ कशें मागीर मेळटलें लोकांक? उदक मेळना न्हू उदक। टँकर बी येता? टँकर ना आमकां, रस्तो ना। वाड्यार वचून इन्स्पेक्शन करता, जाय जाल्यार ऑपरेटर बदलता म्हूण पीडब्ल्यूडीच्या एईन तांकां सांगून धाडल्यात। ऑपरेटर आसा ते मातशें व्यवस्थीत टायमींग करून उदक दिना, ते आमी आतां सायडीक वचून सॉल्व करता। कितें प्रॉब्लम सायडीक वचून तांकां उदक येता आनी कांय व्हडलें येना। मिसअंडरस्टँडिंग जाता तेंची ऑपरेटर आनी तेंचे कितें ते हे जाता तशें आनी काय। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। म्हापशा एंट्री पॉयंटाचेर आतां स्पीड लिमीट बोर्ड आनी गरजेचे सायनबोर्ड आसतले। तशेंच म्हापशा रस्त्या कुशीक आशिल्ले मोडके लायटीचे खांबे, मातयेचे ढीग आनी बाकीच्यो गजाली क्लियर करपाक म्हापशा पालिका काम करतली म्हणून नगराध्यक्ष उलयला। कोर्टाचे पालिकेच्या टॉप लिस्टार आसा। मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्वता वचून जंक्शनावेली परिस्थिती पळयली। गोवा कॅन आनी म्हापशेच्या पालिकेन हे काम हातान घेतला। मॅनेजमेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट जी कमिटी आहा तेंच्यांनी चेअरपर्सना कडेन म्हाजे कडेन एक मिटींग घेतलेली गेल्या 3 तारखेक आनी त्या मिटिंगेन आमी ठरयल्लें की म्हापशाचे जी जंक्शन्स आहा ज्यो रोड कंजेस्टेड जाता जावं खंय लोकांक जावं सिनियर सिटीजन्सांक चलपाक म्हणजे फ्लो तेंचो खंय तरी म्हणजे चलपाक सुरळीत जायना, त्या जाग्यांचेर वचून आमी ते जागे लीप करपाक जाय। लोकांक खंय खंय अनवॉन्टेड म्हणजे इलेक्ट्रीक पोल पडलेले आसात जावं सायनबोर्ड्स पडलेले आहा ते सगळे क्लियर करून हांगासर लोकांक चलपाची वाट क्लियर करपाची अशें आमी ह्या कमिटीच्या अंडर म्हणजे तितून RTO असो एक मनीस आहा, ट्रॅफिक सेल विथ सिनियर सिटीजन आनी NGOs अशें मेळून आनी विथ कोलॅबोरेशन विथ म्युनिसिपॅलिटी अशी ही टीम हे कमिटी जाल्ली आहा। आनी आतां आमी ह्या जंक्शनाचे कोर्ट आनी म्युनिसिपॅलिटीचे जंक्शन जे आहा ते आमी पयलीं हातीन घेतले आनी ते सगळे जंक्शनाचे जो सेंटर आहा आमचो तो आमी डिसायड करतले। थंयसरूच आमी आयलँड तयार करतले आनी जो हावजींग बोर्डान वयता तो रोड जावं ते सायडीन पेड्यान वयता, सगळे धुळारान वयता आनी म्हापसा सिटीन वयता, हे रोडांचे सायडीचे आमकां जाय तितले आमी रोड वायंडींग करपाचे प्रयत्न करता। कोर्ट जंक्शन विच इज नेक्स्ट टू द म्युनिसिपल कावन्सिल बिल्डींग आनी हो सामको बिजी जंक्शन आसा। हितून खुबशे आमी नोट केल्या हांगा मिस्टेक्स आसा, डेब्री आसा, ते सगळे क्लियर करून एक केस स्टडी अशी तयार करची की ह्या जंक्शनार कितें कितें आसपाक जाय, करेक्ट मार्किंग्स, करेक्ट सायनेजीस हे सगळे करून प्रत्येक जेन्ना एंट्री पॉयंट आसा म्हापशा जावं करसवाडो, गिरवड्या
बसचोड्या हे सगळे एरियांचे करेक्ट सायनेजीस आसा आनी हे आमी काम सुरवात केल्लेलो आसा एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक. ह्या सप्तान आमी जो स्पिडाचो जो फोकस आहा आमी तोय विशय घेतलेलो आहा की स्पीड लिमीट म्हापशाचे एंट्री एक्झिट पॉयंटाचेर हे सायनेजीस घालचे. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. म्हापशा बाजारांतल्या बिफाच्या ट्रेडर्सांची शॉपां सध्या त्याच बिल्डिंगेत मातशी फुडें शिफ्ट केल्यात. फाटल्या सप्तकात फाटल्या वटेन नालो साफ करतना मोडपाक तेकिल्ल्या मटन शॉप बिल्डिंगेची वणत कोसळिल्ली. ही सध्या तात्पुरती व्यवस्था. फुडल्या म्हयन्या भितर खंय तांकां बाजारांतल्या ओपन शेडीत शिफ्ट करतले. The technical section of the municipality had prepared a report which said that the shops currently housing the beef and pork stalls are in a very precarious condition. They are unsafe for human occupation. Also the desilting work which is done by the WRD has also affected the foundation of this structure. So now to avoid any loss of life or property, we have shifted these beef and pork stalls in the same structure in the mutton shops which were there earlier, because it is little safer as compared to these stalls which we have vacated. This is only a temporary measure for a period of 1 month until we shift them to the structure opposite the fish market, the composting unit which we had earlier. So there we're going to construct a proper shed and shift all these beef and pork stalls over there latest by 9th or 10th of June. म्हापशा बाजारात फाटल्या वटेन नालो साफ करतना मोडपाक तेकिल्ल्या मटन शॉपाचे बिल्डिंगेची वणत कोसळ्ळी. मटन शॉप शिफ्ट करून बिल्डिंग परत बांदची म्हूण शॉपवाल्यांची मागणी आशिल्ली. फुडल्या म्हयन्या भितर खंय तांकां बाजारांतल्या ओपन शेडीत शिफ्ट करतले. KTC बस स्टँडा फाटल्यान नालो रिपेर करपाचें काम जायते दीस जाले चल्लां. म्हापशेचो CEO सांगता ते प्रमाण नगरपालिकेन खंय आतां WRDक शोकॉज नोटीस धाडल्या. पावसा पयलीं काम जालें ना जाल्यार म्हापशेचो बाजार बुडटलो म्हूण म्हापशेकारांक भंय. Monsoons round the corner, we had no option but to issue a show cause notice to WRD, because if the nala is not repaired, the work is not completed before the monsoons, there is every possibility the market will be flooded, and that is why we have issued show cause notice to WRD. They have assured that somehow they are going to complete the work by the end of this month, and we hope they stick to their word. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊ एक ब्रेक.